वाडी कानोळे दर्यावेळ वयली लिंगडाची झाडां परप्रांतीय वेवसायिकांनी रातोरात कापल्यात। दर्यादेगेची धड घटमूट राखून दवरपाक ही झाडां म्हत्वाची असतात। त्या खातीर ही झाडां कापप बेकायदेशीर थारता। झाडां कापपाचो हो प्रकार लक्षांत आयल्या उपरांत कळंगूट मतदारसंघ फोरम ह्या बिगर सरकारी संघटनेन ह्या विशीं रान खात्या कडेन कागाळ केली, अशी माहिती फोरमाचे अध्यक्ष प्रेमानंद दिवकर हाणें केली। आयज आमकां कळून येयलें की हांगर एक पुण्यांत व्हडली एरिया जी लिंगोड आसा ती डिस्ट्रॉय केल्ल्या आनी ती कापून कापून सारकी बिचार पावलेली आसा। लास्ट अशीच एक केसीन कलंगूट जाल्लेली आसा। आमच्या कंप्लेनाचेर हायकोर्टान सो मोटो घेतलेली आनी प्रत्येक डिपार्टमेंट जे कंपिटंट ऑथॉरिटीज आहा तांकां सांगलेलें बाबा अशें कितें इन्सिडंट तुमच्या नजरेक येयले तर तेचेर इमिजिएट कारवाई करून ते बंद करचें आनी हो जो लिंगोड जो आसा तो सांबाळचो म्हणून। आता लिंगोड आनी सँड ड्यून्स हे जावन आसा फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स इन केस कितें सुनामी जाली, व्हडली वोसाड येयली, उदक वयर पावोंक शकता तेन्ना आमी हेंच तर डिस्ट्रॉय करीत आमी स्वता प्रॉब्लम क्रिएट करता। आनी कालूच तुमी वाचले आसतल्यार की ग्लोबल वॉर्मिंगाच्या हेका लागून जे सी वॉटर लेवल इन्क्रीज जाता आनी 2030 पर्यंत त्यांचो रिपोर्ट हा की मोस्ट ऑफ द कोस्टल एरिया विल गो अंडर वॉटर। जर आमी हे लिंगोड सांबाळना, हे सँड ड्यून्स आमी जर प्रोटेक्ट करिना जाल्यार एक वसाड पुरो आखो कानोवचो गांव काबार करपाक